माझें नांव इनासीम डिसोजा. पवन वाडो म्हाजो केरये. हांव रावतां केरये आनी आमचें शेत आहालें खाला. आनी आयज म्हाका दिसता 40 वर्सां वयर जालीं हांगा येयल्यार काजार जावन. आनी हांव 40 वर्सां वयर आतां जालें तें शेत करतालीं. आनी आतां सरकारान कितें केलें, आमी म्हणूंक लागलो इकतें घेतलें, नीस घातले शेताक. आतां तुमकां वोपोंक मेवचें ना. आमी शेत भियोन सोडलें. आमी त्या शेतान आयज भुरग्यांचें आमचें पोट भरताल्यो. हय मोपलेलें आसलें, पूण कितें केलें सरकारान येवन नीस घातले. आनी आमी विचारलें तुमी मदें नीस हे घातल्यात. तर तो म्हणूंक लागलो आतां इकलें, शेत इकलें, तुमचें कांय ना आतां. भाडकारान इकलें म्हणूंक लागलो. भाडकारान तरी इकलें जाल्यार आमकां आदीं कळोवंक ना, तुमी मिटींग घेवंक ना तुमी आमची. शेत हें वयतलें कितें तरी मिटींग घेवंक जाय आसली न्हू. तर तें म्हणूंक लागलो देवळान मिटींग जाली. कोणाक सांगल्यात तुमी मिटींग घेतल्या म्हणून? कोणाकूच सांगोंक ना. म्हणजे तुमीच मिटींग केल्यात आनी तुमीच शेताचें आमचें पाड घातल्या. आनी आयज आमी तें शेत ओंपतोन पीक काडटाल्यो, दुसरें आमी मागीर चवळ्यो ओंपताल्यो, मागीर आमी मिरसांगो लायताल्यो. हें पीक काडून आमी आमचो घराबो चलयताल्यो. आनी आमकां तेन्ना वानर पासून माकड कितें आमकां बेजार करिना जालें. आतां तरी बेजार करतात. इतलें पीक काडून आमी सुसेगाद खाताल्यो. जाल्यार आयज आमची कितलीं वर्सां जालीं नीस घातली आनी सरकारान सांगलें की तुमचें शेत इकलें म्हणून. आयज आमचें पीक सगळें पिड्यार जालें. आनी आतां कितें करपाचें आमी? शेता बद्दल तर आमकां शेत ना. मिरसांगे बद्दल आतां आमी हजारान मिरसांग वाडून खाता. पयलीं आमी कितें करता, आमच्यो पिकताल्यो आमी खाताल्यो सुसेगाद आख्खें वरस. आनी आतां तो सांगता तुमचें रस्तो हो व्हडलो जाता म्हणून. म्हणजे आमकां सरकार कितें करूंक सोदता? ह्या हद्दानूय आमकां मारूंक सोदता आनी ह्या हद्दानूय मारूंक सोदता. आतां ह्या रोडान तर तो व्हडलो रोड करता जाल्यार हांगा आमची पत्ती घरां वयता, माड वयता, जमीन वयता. कितें करपाचें आमी आतां? ह्या सरकारा फुडें कितें करपाचें आनी सरकाराक कितें सांगपाचें? म्हणजे तो आमकां दोशीय मारूंक सोदता न्हू. हें तर पोट मारलें आमचें शेताचें, जाल्यार आतां हो आमकां माडांचें मारता आमचें. घर वयता, रोड जाता. आतां आमचें तरी बाट जाल्यार भाडकार म्हाका विचारतलो न्हू. भाडकाराचें बाट म्हाजेशी ना. फाल्यां भाडकार म्हणटलो तुवें आमकां कित्याक सांगोंक नाय? आतां कितें करूं फुडें तें तुमीच सांगा. आनी कितें तें सांगा म्हाका फुडलें. आतां आमी तुमचें शेत घेतलेलें, हय जाल्यार शेत तें कित्या खातीर घेतलें? कितें करता म्हणून थंय? रोड करता म्हणून. 2004 काय कितें हय घेतलेलें तें म्हाका तें सांगूंक जावचें ना तुका. 2002 जाल्यार आयज थंय रस्तो जालो ना जा. थंयच पाड घालून पोटूय आमचें पिड्यार केलें न्हू तेणें पोटाचें. तेणें तर म्हटलेलें तुमी वोपात राव, फाल्यां येता रोड म्हणूंक लागलो. आतां ही भियाल्यो आमी. फाल्यां येत जाल्यार शेतूय पिड्यार जालें वोपलेलें. त्या वर्सा तें पिड्यार जालें म्हणून भियाल्योत आमी. दुसऱ्या वर्सा वोपोंक आमकां थार भंय दिसलो. कितें इतली मेहनत करून तर रोड कडी, शेतूय पिड्यार, मेहनतूय पिड्यार, बी पिड्यार, सारेंय पिड्यार. मागीर ह्या सरकाराक आतां करपाचें कितें? तो आमकां आतां तांदूळ दिता. कितें दिता? तांदूळ दिता तितून आमचें पोट भरता. तेका नाल्ल जावं, मिरसांगो जायो, कणपिरी जायो, ओत जाय, सगळें जाय. तें आमच्या पिकयताल्यो आमी न्हू. शेतान त्या सगळें पिकयताल्यो. भेंडे पिकयताल्यो, भाजी पिकयताल्यो. एकूच पीक काडिना जाल्यो आमी. कांदे पिकयताल्यो. जाल्यार तूं म्हाका सांग आतां कितें फुडलें कितें आमी करपाचें? आनी आतां मामी तुमच्या गांवान तो पेडणे तालुक्यान नवो झोनींग प्लॅन जाला, तितून चडशे सेटलमेंट दाखयल्यात, दोंगर, शेतां. आयज तुमकां अशें दिसता की जे सेटलमेंट जाले जाल्यार तुमकां कितें दिसतलें की बिल्डिंग्यो जाल्यो जाल्यार तुमकां आमचें पाड जातलें. तें बिल्डिंगो जावन आमचें पोट भरचें ना. आमी मरतल्यो तेच्या हितूनूच. त्या बिल्डिंगांनी आनी कितें काडटा तितून आमीच मरतल्यो. ते सुसेगाद पोट भरतले आनी आमी उपाशी मरतल्यो. आयज तुमकां गांवान उदक आनी लायट आसा सारकी? ना. उदक आतां कोणाक बांय चुकोन आहात पळय तेकाच उदक आहा. नाल्यार बोरींग मारला, कोणे बाबड्यान णव घेतला तें उदक वापरतात. तर ना, णवूय ना आतां खंय. घेतलेलें तें कोबार. पूण लोकांनी बोरिंगां मारल्यान पळय तेकाच तर तें उदक गेलें ओडोन. जाल्यार तो बोरिंगांक येतलें खंयचें उदक? बांय आहा. पूण बांयचें तर उदक ओडोन गेलें, बांय सुकली, आमी खंयचें खातल्यो? बांय आहा म्हणून नांव आसतलें, पूण उदक ना जाल्यार खातल्यो कितें? आनी नळ येवना तुमकां अजून? ना आमकां णव ना कांय. हें तुका सांगता. तो णव एक 10 दीस येयल्यारो फुकटची बिलां फारीक करूंक जाय.
नाही तुझे तर याला मीटर चाला ना जाल्यार तो बिलांक पयशे घेता आं लायट नाही पेटल्यार बिलां चालू असतात ते कांय विचारिना तो एक दीस चुकयना 1 तारखे आपणाचे हें घेवन येता बिलां मागीर लायट वयताची पळयता तो ना तुजें मोडलां झोडलां तें तो पळयना तो बिलां घेवन येता तो म्हणटा आमकां कितें सांगताय तुमी हितून ऑफिसान येवन सांगा ऑफिसान सांगतले कोणा तो म्हणटा थंय वच तो म्हणटा तेका सांग तो म्हणटा तेका सांग कितल्या मेजांचेर भोंवतल्यो आमी सांगू आनी आमी बुरूत हें बी सांगता आमी शिकोंक ना वाजून वचोंक आमकां जातलें तेका विचारचें पडलें एका विचारचें पडलें भोंवता विचारूं कितें करपाचें फुडलो आमचो कितें आमी आतां म्हातारी भुरगीं आहात फाटल्यान भुरगीं कितें पोटां भरतलीं कित्यान भरतलीं आयज हे दोंगर आनी शेतां तुमची जर इकूंक गेली जाल्यार तुमच्या फुडल्या जनरेशन आतां ज्या तुमची भुरगीं तुमची नातरां हेंकां जागो मेळटलो गांवान आनी रावपाक ना ते धांवडायतले हे इकल्या बटा कितें उरलां तर आनी सेटलमेंट जाता आनी उरलां कितें सांग म्हाका तूं सेटलमेंट म्हटल्यार हेका झोनाचो न्हू तो झोन आसता जाल्यार तुका हें जायना सेटलमेंट म्हणजे गेलें तुजें आमी गेल्यो तेच्या वांगडा